सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज देव Thank you. तोरे मीस जावन आसा नेवरा फिरगोजेचें रोमारीचें मीस ह्या फिरगोजेच्या सगल्या भावार्थ्यां पासत करीत भाशेन आयच्या मिसांतल्यान आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमची सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो आयचो विशय हांव संवसाराक देवाचें मिसांव आमकां उगडास करता की देवान आमकां जोण एकल्याक एका खेरीत कार्या पासत रोचल्यान जेन्ना हे मिसांव आमी आपणायतांव तेन्ना देवाचे सोडवणेचे येवजणेंत आमी भागीदार जातांव. जोण एकल्याचे मिसांव आमी जोण एकल्यानूच फुडें व्हरूंक जाता. ह्या मिसांत भाग घेतना आमच्या मिसावांक विस्वाशी रावूंक आनी प्रमाणीकपणांत तें फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. कांय फावटी आमी जोण एकलो देवाचें मिसांव हें सोत आमी घोडे मानून घेवंक ना आनी आमच्या जिवितांत देवाचें मिसांव म्हूण वळखून घेवन देवाचें कार्य शुभ वर्तमान परगट करपाचें कार्य जबाबदारेन आमी फुडें व्हरोंक ना देखून आमी सगळीं पातकी वसोक हें सोत वळखून घेवन ह्या वेळार कसल्या आनी दुसऱ्याय पातकांचो उगडास करून बापा लागीं भोगसणें जोडूंक सगळीं आमी आयतीं जावया. सगळीं म्हणुया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव जारून सांगता मनान चिंतून तोंडान जारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मुरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वद्वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko. Krista Kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko. Somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko. प्रार्थुया सर्वद्वेदार देवा तुज्या पुताक जल्म दिवच्याक एके आंकवारीक तुवें वेचून काडली. हे परी तुजे मोहिमेचो प्रकाश मनशा कुळाक दाखोवंक तुवें येवजिलें. तुज्याच देव सैबाचो तुजो पूत आमच्या असोक्त मनशा सैबान जल्मलो म्हूण अकोंड आनी तीर भावार्थान सत मानून ताका सगल्या काळजान वंदूक आनी ताच्या जल्माची परब कोतकोतीत भक्तीन समरंभूंक आमकां करपा दी. आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen.
फुडाराच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी जोरा गांवचो दान कुळांतलो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानुआ. ताची पोतीन वांचडी देखून तिका एकूय भुरगें जल्मूंक नासलें. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पळय, तूं वांचडी देखून तुका भुरगें बाळ ना, पूण आतां बरी चोत्राय धरून राव. दाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवू नाका आनी कांयच अपवित्र खावूं नाका, कित्याक तूं गोरबेस जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताच्या माथ्याक वाकोर लागचो ना. फिलिस्तिनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल पोरजेक निवारूंक तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली. कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलोलो. ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें. इतलो तेजवंत तो दिसतालो. तो खंयच्यान आयला तें हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतांसतान दाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवू नाका आनी कांयच अपवित्र खावूं नाका, कित्याक आवयच्या कुसव्यांतान मोरो पर्यान त्या भुरग्याक देवाक भेटयलोलो. नाजारेत म्हूण पाचातली. ते अस्तोरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सामसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलोवंक लागलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सगळीं म्हणुया, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्परा, म्हजें कडप जा. म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नोश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दुनिया, तूं एकलोच म्हजो बोरवासो. म्हजे तोरणे पिरायेर तान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतान तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्पराचें बळ वाकाणीत वेतलो. तुजें सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगट करतलो. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेर तान तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुज्या वचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. पोरजा मुखार कुणा करून दवरलोले. जेसेचे मूळ तूं. काळाव करी नासतना आमची सोडवण करूंक ये. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या जुदेयाचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना अबियसाच्या वांगड्याचो जाकरियास नांवाचो एक याज्ञीक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ. ती आरोणाचे कुडयेची. चुकोय नासतना दोनयाच्यो सगळ्यो आज्ञा आनी उपदेश पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मवंत आसलीं. एलिझाबेथ वांचडी आसली आनी दोगांय म्हातारे पिरायेर पावलोलीं देखून तांकां भुरगीं बाळ नासलें. आनी अशें घडलें आपल्या वांगड्याचे पाळयेन देवा मुखार याज्ञिकाचें काम करीत आसतना सेवा धर्माची चाली प्रमाणे ताचेर सर्त पडली देखून धूप जळोवंक तो देव मंदिरांत भितर गेलो. धूप जळोवच्या वेळार सगळो लोक भायर रावून मागणें करतालो. धुंपा वेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलेलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळयोवन जाकरियास घाबरलो आनी थाऱ्या भियेलो. पूण देवदूतान म्हणलें, जाकरियास तूं भिवू नाका, तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पत्नी थावन तुका एक भुरगो जातलो. ताका जुआंव म्हूण तुवें नांव दवरचें. तूं खुशाल जावन मुरगोडटलोय आनी तो जल्मला म्हूण जायतीं जाणां खुशाल जातलीं, कित्याक तो देवा उजीर व्हड जातलो. सोरो आनी लांगरें कितेंच तो पिवचो ना आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यांतूच थावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायलाचे संस्थेंतल्या जायत्या जाणांक तांच्या देवाशी तो परतून हाडटलो. बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटावंक, खालतीनूय तांकां धर्मवंत मनशाची जाणवाय शिकोवंक आनी अशें देवाक पुर्ती एक पोरजा तयार करूंक तो एलिजाचें मन आनी सोकोत घेवन ताचे फुडें चलतलो. आनी जाकरियासान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जाला आनी म्हजी पुतीन म्हातारे पिरायेर पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, देवाच्या फुड्यांत उबो आसा तो गाब्रियल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजेशी धाडला. ही म्हजीं उतरां खरीं जावचे वेळ पावतोच तुवें ती सोत मानली नाय देखून पळे तूं मोनो उरतलोय आनी ह्यो वस्तू गळोवेर तुज्यान उलोवंक जावचें ना. इतलें म्हणसर लोक जाकरियासाक रावतालो आनी पवित्र स्नानांत ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळयोवन अजाप जातालो. तो भायर येतोच तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान नजो जालें देखून पवित्र स्थानार कसलें तरी दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण तीं समजलीं आनी मोनो उरलो म्हणटोच तांचे लागीं कुरवानीच तो उलोवंक लागलो. ताचे जुट्टेचे दीस भरतोच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पोतीण गोरबेस जाली आनी 5 म्हयन्याची ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांवें मनशा मदें भोगलोलो बेमान म्हजे वलो पयस करूंक देवान येवजिलें देखून म्हजे सवें ताणें अशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका ख्रिस्त. मोगाळ बाबडीनो, आयचो विशय आमी घेतला हांव संवसारांत देवाचें मिसांव. मिसांव हें उतर आमी आयकता तेन्ना जायते फावटी आमकां दिसता मिसांव म्हणल्यार आमी खंय पयस वचूंक जाय. खंय इगोर्जो ना, खंय क्रिस्तांव लोक ना, जेजूची पाटलावदारां ना, थंय पयस आमी वचूंक जाय अशें आमकां दिसता. एक फावटी एका इगोर्जेंत मिसांवाच्या आयताराक एका मिसांवाक आसलेल्या पाद्रेन मीस केलें आनी मिसांवाक तांकां कसले त्रास पडटा ही खबर ताणें लोकांक सांगली.
आनी कशें मिसावांक आनी मनशां जाय, मिशनरी जाय अशेंय ताणें कळीत केलें. मीस जाल्या उपरांत एक वस्तुरी ताका मेळूंक गेली आनी म्हणूंक लागली, फादर तुजो सेर्मो म्हाका खूब बरो लागलो. मिसावांची खबर करून म्हाका उमेद जाली मिसावांक वचूंक. पूण हांव एक काजारी वस्तुरी, म्हाका म्हजो घरकार आसा, म्हाका 6 भुरगीं आसात. तेन्ना त्या फादरान सांगलें, तुका मिसावांक खंय वचपाची गरज ना. एक पोतीन कशी, एक आवय कशी, तुजो कुटूंब तुजें मिसांव जावन आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी आयची दोनी वाचपां 2 देवान विचून काडलेले आपले मिसांव, आपली येवजण फुडें व्हरूंक विचून काडलेले मनशांची खबर करता. पयल्या वाचपान आमकां सॅमसन मेवता. देवान ताका विचून काडलो इस्रायल पोरजेक फिलिस्तांवाच्या हातांतली सोडूंक. कशे भाशेन उत्तर पिरायेर पावलेली ताची आवयक हो भुरगो तिचे माथारे पिरायेर जल्मलो. कशे भाशेन देवाचो आत्मो ताचे सोबे आसलो, देवाची शक्ती ताचे सोबे आसली. पूण उपरांत गौरवान भरून संवसारी मन भितर येवन कशे भाशेन देवान दिल्लें मिसांव ताणें ओगडायलें ही खबर आयज ना, पूण ताचें जिवीत व ताची खबर आमी पवित्र पुस्तकान वाचीत जाल्यार आमकां मेवता. आनी शुभ वर्तमानान आमकां आनी एक व्हडलो मनीस जॉन बावतिस्ट, जाका जेजून विचून काडलो व देवान विचून काडलो जेजूची वाट तयार करूंक. कशे भाशेन ताणें पोरजेक तांची काळजां, जिविताची बदलणी परगटून तांची काळजां ताणें तयार केलीं जेजूक घेवंक. कशे भाशेन जॉन बावतिस्ट मरो पर्यंत एक मारतीर कसो मरून देवाच्या मिसावांक, देवाच्या येवजणेक तो विस्वाशी रावलो. मोगाळ भाव भयणीनो, सगळीं आमी आमकां देवान एक मिसांव दिल्लें आसा. मिसांव घेवप म्हणल्यार पयले सुवातेर सगळीं आमी देवान विचून काडलोलीं. कित्याक मिसावांक धाडचे आदीं देव विचून काडटा. सॅमसनाक विचून काडलो, जॉन बावतिस्ताक विचून काडलो, आमकां जण एकल्याक आमच्या बावतिजमा दिसा विचून काडला. वी आर द चोजन वन. हें पयले सुवातेर आमी ओळखून घेवंक जाय. हें आमच्या काळजान भोगूंक जाय की देवान म्हाका विचून काडला आपल्या मिसावांक. दुसरे सुवातेर एक एक आमचे निर्णय, एक एक आमची येवजण आमी चिंतूंक जाय, आमी नियाळ करूंक जाय. आमी विवेक, वी हॅव टू डिसन वेदर वी आर फुलफिलींग गॉड्स प्लॅन फॉर अस ऑर नॉट. आमी देवाची खुशी आमचे पासत करता वो ही आमची खुशी जावन आसा. घडयेक हांव कितें शिकूंक सोदतां जाल्यार सान फ्रांसीस शावेरा भशेन संवसारांत व्हडलो मनीस जावंक, वो हांव शिकूंक सोदतां जाणबाय आपणावंक, देवाची येवजण म्हजे सोबे फुडें व्हरूंक. हांव एक नोकरी करूंक सोदतां, वो हांव एक धंदो करूंक सोदतां संवसारी मना प्रमाणे ग्रेस्काय आपणावंक, पदवी जुट्टी आपणावंक. वो देवाची येवजण हे म्हज्या वावरांतल्यान, ह्या म्हज्या धंद्यांतल्यान देवाची येवजण फुडें व्हरूंक. आनी ह्या पासत परतून परतून आमी विवेक करपाची गरज. आनी ह्या पासत परतून परतून मागण्यांत, ओगेपणांत वेळ सारपाची गरज की हांव जेजूचें मिसांव म्हजे पासत, देवाचें मिसांव म्हजे पासत फुडें व्हरता वो ना हें जाणा जावपाक. आनी तिसरे सुवातेर मिसांव सदांच पोरचे पासत. आमचें मिसांव आमचे पासत न्हय. म्हजी सोंपेपणां, म्हज्यो सवलत्यो, म्हजें बरेंपण सोदूंक न्हय. जावं म्हज्या कुटूंब, जावं म्हजें याज्ञीकपण, जावं म्हजें मोठवाशी जिवीत पोरचे पासत. आनी ह्या पासत हे देवाचे व्हडले येवजणेची आमी भागेली जावंक फावो. जावं समुदायेंत वो इगर्जेंत कितले आपोसलोदाद आसा, मुण्यारपण आसात, त्या मुण्यारपणान वांटो घेवपाची गरज. जावं सेंट विन्संट द पॉल आसा, जावं संदेशकारां आसात, जावं यूथ ग्रूप आसा, जावं दोतोनीच्या भुरग्यांचो जमो आसा, जावं लिजांव मारी आसा, जावं फिरगोज गवंडीक सभा आसा. तर कशे भाशेन समुदायाक हांव म्हजो टायम दितां, म्हजे गूण दितां.
म्हजो वावर समुदाय पासत हांव करता वो खंयच्याय घरांत एक बरो वावर चलता जाणट्यां सवें एक बरो वावर चलता अनाथ भुरग्यां सवें एक बरो वावर चलता गोडेक जी डिफरंटली एबल्ड आसात त्या भुरग्यां सवें सो असल्या वावरांत मिसळ जावप हें देवाचें व्हडल्या मिसावाचें एक येवजण म्हजे सवें हें ओळखून घेवप आनी हातूंत वांटो घेवप तर मोगाळ भाव भयणीलो हो विशय आयज मनान धरून हांव संवसारांत देवाचें मिसांव जाल्यार आमच्या जिवितार नियाळ करुया खऱ्यांनीच हांव देवाच्या मिसांवाचो भागेली जावन आसा हांव म्हज्याच संवसारांत आसा म्हजी सोंपेपणां म्हज्यो येवजण्यो म्हजेंच हांव चिंतता आनी देवाचे हे व्हडले येवजणेचो आजून पासून हांव वांटेली न्हय जाल्यार हो आयचो विशय आमकां जण एकल्याक एक आमंत्रण की आमी देवाच्या मिसांवांत अदीक भागेली जावंक आनी देवाच्या मिसांवांत भागेली जावपाक देवान आमकां विचून काडल्यात म्हूण ओळखून घेवंक आनी मागण्यांतल्यान नियाळ विवेक करून देव म्हजे कडल्यान कितें रावता तें जाणा जावन देवाची येवजण फुडें व्हरूंक ह्या मिसाचे भेटीन बागून फ्रांसीस शावेराचे मजतींत जाणें आपली येवजण कुशीन धरून जेजूच्या मिसांवांत ताणें वांटो घेतलो जेजूचो एक मिशनरी तो जालो ताचेच सारकेलें आमचें जिवीत जावंक ह्या मिसाचे भेटेन मागुया सगळीं उबी रावया देवाचें उतर चितान आमी आयकलें हाचो विशय जावन आतां हांव देवाचें मिसांव हें मनान धरून देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी देवाचें उतर आयकलें आनी ह्या वेळार ह्याच भावार्थान थोडींच आमची मागणी आनी गरजो हाचो विशय देवाचें उतर दोळ्या मुखार धरून कांय आमची मागणी कार्तिकायेन बापा मुखार आमी दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन आनी पदवेन बरोवन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया सरकारी फुडाऱ्यांनी देवाच्या आदारान आपलो राजकारभार स्वतान आनी मोगान चलोवंक आनी सगल्यांच्या बरेपणाक पासत वावरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया आमी लोकिकांनी देवान आमकां दिल्लें मिसांव जबाबदारेन आनी मोगान फुडें व्हरूंक देवाचो आदार आमकां मागुया सगल्या मिशनरांनी आपलें कार्य वावरतान मोगान बरवशान आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान फलादीक करूंक देवाचो आदार तांकां मागुया सर्गेच्या मोगाळ बापा सगल्या विस्वासान भावार्थान आनी कार्तिकायेन थोडींच आमची मागणी आनी गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यान राव देवाचें मिसांव हें स्वत ओळखून घेवन आनी आमची क्रिस्ती जबाबदारी फिरगोजेच्या कुवेत सभेच्या सगल्या संस्थांनी आमी वांटो घेवन हें देवाचें मिसांव फुडें व्हरूंक बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमकां बोल दी हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
आता जिवाक असो म्हज्या बाबा भयणी वांगडा जेजू बी तो जिवीत म्हजे मिसार बेगोंक जाता मनशा जिवा उंडो पसंद करे मनशाक सोडून जिवीत सोडून कुशीन बाबा जेजू सोबे मुक्ताव तुका जिवीत मोजे मनशाक सोडून जिवीत सोडून कुशीन बाबा जेजू सोबे मुक्ताव तुका जिवीत मोजे पूज्य बंधू आनी बांधव म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या दातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आखले पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं कोंवाळ्या बापा तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यांत ती देणी मोयपासान मानून घे आनी तुज्या वसोक्त भुरग्यांची भेटवणी तुज्या अगुणीत पदवेन पवित्र कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोडबद्वेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटले उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाकाडणेची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दरबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी उचारता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंचगी तुका जय जय सर्गींच्या बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सचूंक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समज घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समज घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचें बगसणें मेलशाक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुटपर्गोटोया
जेजू आमी ओंडोगाता आनी एकांसीत ते पियेता इते पावली तू बोलवानेसो आमी तुझे मरण पोरगोटा बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपुणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकले देखून तुका आमी दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी ताच्या आदारी सिम्याव आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागिवोन जुजे बागिवोन धर्मदुतां बागिवोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानोल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तोका सासनांच्या सासना तर हांव देवाचें मिसांव जावन आसा हाचे वयर आमी देवाचें उतर आयकलें ही आमची जबाबदारी आमी वळखून घेवन जावं कुटुंबान जावं वावराचे सुवातेर जावं समुदायान आमी आमच्या जिविताचे देखीन जिविताचे चालीन जिविताच्या उतरांनी हेंच देवाचें मिसांव फुडें व्हरून बापाची कृपा आमकां मागुया आमचो बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपाचो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तायलेन पडोवन घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय कित्याक राजवर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें आनी आयजूय तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोठान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान आनी कुशालकायेन शांतीची खूण आमी दिवया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर
देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी तर हो आसा जिवो जेजू आमचो सोडवणदार देवाचें मिसांव घेवन तो ह्या संवसारांत आयलो ताच्या मिसांवांत ताणें आमकां सगल्यांक भागीदार केल्यात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी तुमी आतां म्हजे भितर येवचें हें म्हाका पावना तेका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक दोलमान जांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोंब्याव घेवंक येवचे आनी दोनी बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोंब्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received the baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मन संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपल्या कुरपेन तो आमकां बोत्ता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धापुया आनी ओगेपणांत ताका आमी दिनवासुया. आमी सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्ववेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतली आमी घेतल्यांत त्या देण्या खातीर तुका आमी आर्गां दिता. तर आमकां आनिकूय तयार करून दवरल्याय ती देणी आशेवंक तूंच आमकां करपा दी. अशें आमच्या सडवंडाराचो जल्म नितळ निर्मळ काळजांनी समरंभूंक आमकां फावो कर. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमी सगळीं बसूया. आयज मिसाची भेट समरमलोल्या पाद्री ओलाव सोजा ताका आनी सोहन बलिदानांत वांटो घेतलोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायोन परगोडांक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोले. कुमसाराचे पेंडोल तुमच्या दावे वाटेंत आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरलेल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्काच्या आतल्यांत वा बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत थावन तुमी ते घेवंक येता 20 रुपयाक. मोगाल भाव आनी भयणानो, चोत्राय दवरची डिसेंबराच्या 24वेर, 25वेर, 26वेर आनी 27वेर फकत व्हीलचेर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27वेर उमाव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्ववेदार देव बाप पुतान पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येवया क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान देवाचे मिसांव वेव्हारान घालूंक तुमकां धाडटा. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे खाली सगळेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. हे पासोर बापान तुका स्वर्गान मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. आमच्या ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदी ते शाती पावय म्हूण मागता आनी स्वता पासत तुज्या बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाडटा. आमेन.
फाल्यां दिसा मेज सोमरोमता त्यो फिरगोज्यो हे पोरी 7:15 सकाळीं नारगांव सालसेट 8 कालवी 9:15 वेलसांव 11 कांसावली 12 बेती आनी सांजे 5 नावेली फाल्यां 3:30 वर्ल्ड एपोस्ट